सांगाता मेळून मागणे करूया. प्रेज द लॉर्ड. आज सांगाता म्हळ्यार कुटाम जावन मागणे करूया. सोमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करूया. तुमच्या लेफ्ट आणि राईट कोण असेल हात धन सांगा. उठ परजळीक जा तुझं उजवाडायला. सो ह्या वेळार तुमच्या सांगाता म्हजीच टेस्टिमनी शेअर करूंक हांव आशेता. म्हजें नांव मारिया. हांव बेंदूर फिरगेचे येतावन आनी फाटल्या थोड्या तेंपात हांव देवान ताची सेवा करूंक म्हाका अवकाश करून दिला. हांगासर तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेता कशें समयान म्हजी जिणी आपडली आनी खंयच्या रितीन देवान म्हाका आपयलें, ताच्या मोगान म्हाका भरलें. तितलें मात्र न्ही, देवाचेर म्हजी पातयणी ताणें खंयच्या रितीन घट केली आनी कसो एक बापूय जावन म्हज्या जिणयेंत तो आसा आनी ताची काकुळट हांवें खंयच्या रितीन अनुभव केला, ताचें विश्वासीपण हांवें खंयच्या रितीन अनुभव केला. ह्या विशयांत तुमचे लागीं एक टेस्टिमनी दवरूंक हांव आशेता. आनी ह्या मरिफात देवान म्हज्या जिणयेंत कितें केल्लें आसा तें तोय तुमच्या जिणयेंत तो करतलो म्हणलें तुमकां तुमचें तें एक बरवसो हाडच्या खातीर मात्र एक टेस्टिमनी शेअरिंग सेशन हांगासर आमी करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव 9th स्टँडर्डांत आसतना 9th स्टँडर्डांत आसल्या वेळार ताच्या पयलें म्हज्या जिणयेंत मागणें म्हणलें नासलें. वेतलीं आयताराच्या मिसाक हांव वेतलीं, पूण मागणें देव म्हणलें म्हाका सड्ड ताच्या विशयांत कळीत नासलें. पूण म्हज्या मम्मीन म्हाका सदां सांगचें आसलें आयताराचें येता आसतना मिसाक वचोंक आसा आनी म्हाका खेळचें म्हळ्यार मस्त खोशी आसली आनी जायतो वेळ खेळच्यांत हांव करसितालीं आनी मिसाक वयचें म्हळ्यार मस्त आलसायेचें. आनी असल्या वेळार हांवें म्हज्या देवाचो उगडास काडूंक ना, पूण म्हज्या देवानच म्हजो उगडास काडलो. म्हज्या देवानच म्हजो उगडास काडलो आनी 9th स्टँडर्डांत आसतना ताणें म्हाका एक रेतीरेक आपोवन हाडलें. थंयसर स्पेशल स्कूल आमच्या एग्नेस स्पेशल स्कुलांत एक रेतीर जाल्ली, व्हडली रेतीर जिवन ज्योती पंगडान ती चलोवन व्हेल्ली आनी त्या रेतीरेक समी म्हाका आपोवन व्हरता. आनी थंयसर ते रेतीरेंत हांव खंयसर आयल्या, कितें जावन आसा म्हाका कितेंच कळीत नासलें, पूण तें देवाचें उतार आज तुमी बसून आयकतात तशेंच देवाचें उतार हांव आयकून आसल्या वेळार जायते बदलावण म्हजे थंय जावंक सुरू जाली. जायते बदलावण कितें एक म्हजें कॉन्शियसनेस फाटीं आयलें म्हूण म्हाका भोगलें. एका रितीचें अवेरनेस म्हजें थंय क्रिएट जालें देवा विशयांत. आनी ताच्या उपरांत पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी हात वयर करून मागता. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका वेळार म्हाका पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें म्हणून आयकलां, पूण वैयक्तीक अनुभव नासलो. पूण थंयसर हात उबारून हांव मागता आसतना देवाची सकत म्हज्या हातांतल्यान, आतां कशें आमी हाताच्या तुदयेर उदक घाल्यार तें उदक देंवोन सकयल येता, त्याच रितीन देवाचो पवित्र आत्मो म्हजे भितर देंवोन येवचें एक विचित्र अनुभव म्हाका थंयसर जाल्लो. आनी त्या घडयेंतावन म्हज्या काळजांत देवान तसो मोग घाल्लो गी आनी इतलो तो म्हाका मोगान भरलें गी देवान, म्हजें काळीज त्या दिसा एक नवें रूप घेवंक शकलें. आनी तें दोड म्हणसर सतान हांव सांगचें जाल्यार म्हाका एक ल्हान भुरगीं हांव धाडा एक काळीज आसा म्हणलें तें कॉन्शियसनेस नासलें म्हाका, पूण त्या दिसा जावन म्हज्या काळजाचे भितर, म्हज्या कुडी भितर, म्हज्या काळजा भितर देवाचें हजरपण इतलें आसलें की आनी देवाचो मोग इतलो म्हाका भरलो गी. आनी आज त्याच देवा मुखार हांव सांगूंक शकता म्हज्या हर एका उस्वासांत जेजू म्हणलें नांव आसा आनी तें ताची महिमा. त्या दिसा ताणें धाडिल्लो पवित्र आत्मो, कित्याक रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 5 वाक्य अशें म्हणटा, रोमन्स चॅप्टर 5:5 अशें म्हणटा, देव ताचो मोग आमच्या काळजांनी ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर धाडटा म्हणून. आनी त्या दिसा ताणें धाडिल्लो तोच मोग, तोच पवित्र आत्मो म्हजी सगळी जिणी बदलूंक पावलो. आनी त्या दिसा तावन देवाचो अनुभव जालो मात्र न्ही, येदोळ म्हणसर त्या अनुभवांत रावूंक म्हाका ताणें मोग केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी ताच्या उपरांत तो अनुभव म्हाका मेळ्ळो आसतना देवाची रूस हांवें साकली आसतना आनी मुखार
हांव घरांत आसतना जायते मागण्यान म्हाका उर्बा दिल्ली सोम्यान आनी हांव कितें आमी रेतीरेक वेता मोगाचें न्हू आनी रेतीर करता पूण घरा पाटी गेल्या उपरांत आमी सडावत देगेन दवरचें आसा पूण आमी उडास दवरूंक जाय आमी कितें ह्या रेतीरेंत आमी जोडून काण गेलां तें आमी प्रॅक्टीस करूंक आसा आनी तशें हांव घरा गेल्या उपरांत कितें जालें सदां न्ही तो मागतलें कित्याक देवाचें हजरपण इतलें आसलें गी देवाचो अनुभव म्हज्या काळजांत इतलो जिवाड आसलो गी ताचे लागीं उलोवंक हांव आशेतलें कित्याक म्हाका कळीत जालें तो म्हज्या सांगाता आसा तो म्हजो इश्ट म्हज्या सांगाता आसा तो म्हजो मोग करता आनी तो म्हजो मोग करणार म्हज्या सांगाता आसतना ताचे लागीं उलोवंक एक जात म्हजें तें उरबा आनी इस्काल जावन घरा धांवून येतलीं आनी मागोवंक बसतलीं पयलें होमवर्क करचें आसलें आतां मागण्यार करसितालीं थोडो वेळ आनी ताचे उपरांत कोणूच नातल्या वेळार म्हजी डॅडी मम्मी कामाक वेतली हांवें कितें करचें आसलें कुडा भितर बसचें दार घालचें जेजूचो फोटो आसलो आनी म्हाका कितेंच कळीत ना त्या वेळार एक दीस हांव मागतलें सोम्या लागीं जेजू म्हाका तुका पळोवंक जाय म्हाका तुका पळोवंक जाय दुसरें कितेंच आशा म्हजे ती नातली आनी एक जात रडोन हांव मागतलीं जेजू म्हाका तुका पळोवंक जाय आनी एकच घडये म्हज्या मोतीक एक सत जळकलें आनी हांवें म्हळें सोम्याक ना सोम्या तुका पळोवंक म्हळ्यार हांव हट करनासलें तुवें म्हज्या मुखार येजय म्हणून पूण म्हाका भोगलें गी ना सोम्या हांव एक पातकी तूं म्हज्या मुखार येवंक हांव फावो न्ही पूण सोम्या म्हाका आपड तूं म्हाका आपडूंक शकताय आनी तूं म्हाका आपड आनी मोगाचें न्हू हें म्हजें एक अनुभव एक काल्पनीक न्ही म्हज्या जिणेंत घडल्लें सगल्या कुडा भितर कोणूच ना आनी म्हजो सोमी आनी हांव मात्र रडोन हांवें मागलें सोम्या म्हाका आपड आनी तुवें म्हाका आपडूंक जाय आनी थंयसर एक हात येता आनी म्हज्या कांद्याक धरता हांगासर 5 बोटांनी म्हाका आपडलेलो तो अनुभव आनी त्या दिसा हांव जाणा जालीं देवाचें उतार म्हणटा तूं ताका केदाळा आपयताय तो तुज्या लागींच आसा आनी तूं आमचो इतलो मोग करता की मोगाचें न्हू पूण जायते फाटी हो मोग सोदून आमी मनशां फाटल्यान वेता मनशांचो मोग आमी सोदता म्हज्या ल्हानपणार हांवें सांगचें जाल्यार म्हज्या सगळी जिणी हांवें सांगचें जाल्यार एकच एक बरेपणाचे दीस संतोशाचो दीस म्हणल्यार म्हज्या बाळपणार नातल्ले आनी हांव तुमचे लागीं उपरांत ताच्या विशयान उलयतां पूण थंयसर पयलें हांवें म्हज्या आवय बापायनी म्हजो मोग केल्लो हांव ना म्हूण सांगना पूण मनशांचो मोग तो कितो जाल्यार तो अपूर्ण जावन आसा एक ना एक रितीन आमच्या काळजान दूख आसता कितेंय ना आसता त्या विशयान हांव मागीर उलयतां पूण थंयसर देवाचो मोग म्हज्या जिणेंत जिवें जावंक पावलें आनी हांव आपयतना म्हजे सोमी म्हजे सांगता आसा येदे व्हड पातकी हांव तरी देवाक वळखना तरी म्हाका आपड म्हणटा आसतना तुवें म्हाका आपडटा तर तशें की वर्तें बाग दुसरें कितें आसा जर तर हो अनुभव म्हाका मेळ्ळा जाल्यार तो खंडीत जावन तुमकां मेळटलो आनी म्हाका सांगूंक जाय जेजू क्रिस्त जिवंत आसा आनी त्या दिसा म्हाका जाल्लो अनुभव म्हजो सोमी जेजू क्रिस्त जिवंत आसा आनी तो म्हज्या सांगाता आसा म्हजो इश्ट जावन आनी म्हजो बापूय जावन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी मुखारसून वेता आसतना थंयसर हांव 10व्या क्लासींत आसलेली आनी म्हजें म्हणलें कितेंच ना सगळें देवाचें देणें आनी त्या देवान म्हाका शिकपांत जाणवाय दिल्ली बरें करून शिकोवंक क्लासीन सदांय पयलें स्थान जोडूंक ताणें म्हाका करपा दिल्ली तें म्हजें न्ही ताचें पूण सदांय हांव फर्स्ट येता आसतना देव कितें करता म्हळ्यार थोडे फावटी आमच्या जिणेंत सोलवणी धाडटा कितें म्हळ्यार देवाक शिकोवंक जाय तुजें म्हणलें तुजे लागीं कितेंच ना तुजें म्हणलें तुजे लागीं कितेंच ना तुजे जिणेंत कितेंय आसा तर तें म्हजें देणें म्हणून सोमी आमकां दाखोवंक आशेता आनी तशेंच कितें जालें म्हज्या 10th स्टँडर्डांत आसतना म्हज्या शिकपांत हांव बरी आसलें देखून जायती उंचायची चिंतना म्हज्या मतींत आसलीं म्हज्या टिचर्सांनी मस्त एक्सपेक्टेशन्स दवरले आनी म्हजें थंय बरें एक रँक काडीचें आनी आनी चिंताप आसलें पूण थंयसर कितें जाता हांव थंयसर 10थांत आसतना म्हाका मलेरिया येवंक सुरू जालें आनी मलेरिया येता आसतना एक फावटी न्ही 2 फावटी न्ही म्हयन्याक 2 फावटी अशें आनी तें ब्रेन मलेरिया आमी फाल्सिफारम म्हणटा 3+3+ ब्रेन मलेरिया तितलें चड तें मलेरिया 7 फावटी म्हाका त्या 10th स्टँडर्डांत आयिल्लें आनी केवल 3 म्हयने मात्र हांव इस्कॉलाक गेल्लीं आनी त्या इस्कॉलान म्हज्यान टिचर्सांनी एक्सपेक्टेशन दवरलें खंयची म्हजें कांयच म्हज्यान करूंक जालें ना आनी त्या वेळार म्हजें आमी तुमी जाणा आसात कॉम्पिटिटर्स आसतात इस्कॉलांत आमकांत कितें म्हणटात हांव थंयसर चलवतना दुसरें म्हज्या म्हळ्यार उपरांत ती बरीं भुरगीं हांव तांच्या विशयान वायट उलयना पूण तांकां एक आशा आसली तांणी फस्ट येचें म्हण सांगून आनी त्या रितीन तांकां बारीक कशी जाली हांव चलवून इस्कॉलाक वचूंक जायना आनी थंयसर मिड टर्म एग्जामाचें प्रायज आशिल्लें
आनी तें प्रायज म्हाका सुकलें कित्याक हांव इस्कालाक वचूना पूण त्या वेळार म्हाका शिकप म्हळ्यार सगळें आतां जाल्यार हांव ताका तितलें चड मोल दिनातलें पूण त्या वेळार म्हाका शिकप म्हळ्यार सगळें आसलें आनी त्या दिसा म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हाका इन्सल्ट करतना तूं चलवलें आनी तुज्यान कांयच करूंक जायना तूं उसाळ्ळें म्हूण तांणी म्हज्या मुखार इन्सल्ट करता आसतना हांव घरा पावलीं आलतारी मुखार रावन हांव रडलें आनी सांगलें सोम्या तुवें म्हजो हात सोडलाय तुवें म्हजो हात सोडलाय आनी 10th स्टँडर्डांत आसतना केदार म्हज्या एका फ्युचराचें एक उत्तीम शिखरार हांव आसतना म्हाका सलवणी दिवन तुवें म्हजे हात सोडलाय गे सोम्या म्हण जोर हांव रडलें आनी रडता आसतना रडोवन थंयसर म्हाका तो दाडा बायबल म्हळ्यार तितलें म्हाका बायबला विशयान समजून नासली ते बायबलान आमी वर्ड्स आमी पळयलां वर्ड बॉक्स तुमी पळयलां आसतलें देवाचें उतरां तातूंत आसतात आनी थंयसर आलतारीर एक वर्ड बॉक्स आशिल्लो आनी तें हांवें काडलें आनी तातूंत हांव पळयतां देवाचें उतार आयजाया 41 वर्सेस 10 अशें बरोवन आशिल्लें डू नॉट बी एफ्रेड आय एम विथ यू आय एम अपहोल्डिंग यू विथ माय विक्टोरियस रायट हँड I will not leave you. I will not forsake you. I will uphold you with my victorious right hand. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जायते वंत उजव्या हातान हांव तुका उखल धरता आनी त्या दिसा पयलें देवाचें उतार म्हाका आपडलें देवाचें उतार पयले फावटी देवाचें उतार म्हळ्यार जाणवायना कांयच गोत्तुना पूण तें देवाचें उतार म्हज्या काळजांत अशें रोमलें गी आनी मोगाच्यान हांव सांगता आज म्हणसर हे देवाचें उतार सत जावन आसा कितें म्हण सांगलां गॉड इज फेथफूल टू हीज प्रॉमिसीस देव कितें आमकां बसयता तें देव सदांच त्या बसवण्याक विश्वासी रावता आनी आजून मुनासर म्हज्या जिणयेंत देव ताच्या बसवण्याक विश्वासी रावला आनी कितें जावंक पावलें हांव इस्कालाक वचूना खंयचे क्लासीस हांवें एटेंड करुनात 3 म्हयने गेल्लीं आनी तेंगी कश्टांनी म्हणल्यार बरी भलायकी अस्कत आसून हांव गेल्लीं आनी हांवें म्हजी परिक्षा बरयली आनी हांवें शिकलें कन्नडा मिडियमांत आनी सगळ्या त्या कन्नडा मिडियमाच्या सेक्शनांत म्हाका एकल्याक मात्र डिस्टिंक्शन सोम्यान दिलें आनी कोणाकच येवना आनी कोणेंय चिंतुना तें म्हजें न्हय कित्याक म्हाका सोम्याक दाखोवंक जाय आशिल्लें तुजी एबिलिटी न्हय शिकपांत तूं जर तर उन्नतायर आसाय जाल्यार ती तुजी एबिलिटी न्हय ती देवान तुका दिल्लें तेणें आनी त्या दिसा देव म्हाका दाखयता तुज्या सक्तेन न्हय पूण म्हज्या सक्तेन तूं जैतेवंत जालाय आनी तितलें मात्र न्हय कॅटिकिजमाच्या एग्जाम आमच्या DSS लेवलार चलतालें आनी तेंय हांव बरयतां आनी तातूंत दुसरें रँक म्हाका सोम्यान दिलें तें ताचें तें म्हजें न्हय पूण कित्या खातीर हांव सांगता म्हळ्यार आमच्या जिणयेंत आमी म्हजें म्हूण चिंतलां जाल्यार आज आमी तें सोण सोडया मोगाचें न्हू आमच्या जिणयेचें हर एक देणें जावन आसा सोम्यान आमकां दिल्लें म्हणल्यार आज तावन आमी वळखून घेवया आनी तशेंच देव आमच्या जिणयेंत ताच्या हर एका प्रॉमिसीस कितें आसा ताका तो विश्वासी आनी मुखारसून व्हरता आसतना म्हजो डॅडी हांवें क्लेन्स दिवं म्हज्या आवय बापायक आनी म्हजो डॅडी मस्त सोरो पियेतालो ताचे बिजनसांनी लॉस जाल्लें सुरवेर आनी ताका लागून तो सोरो पियेतालो जायते सोरो पिवन एक 18 म्हळ्यार हांव PUCंत आसता म्हणसर तो सोरो पियेतालो आनी सोरो पिवन आसतना आमकां कळीत आसा घरान समाधान ना हर एक दीस भिरांत केदाळा डॅडी पिवन येता गी आनी कितें जाता गी आसलें भिरांत पूण देवान कितें केल्लें म्हज्या काळजांत असो मोग घाल्लो मात्र न्ही म्हाका ताणें दाखयल्लें हांव तुजे सवय आसा आनी हांव जावन आसा विश्वासी वन देव म्हजेर पातयेल्याक हांव हात सोडिना आनी एका भुरग्याच्या विश्वासपणान म्हणल्यार बरी एक ल्हानशें भुरगें कशें देवा कडेन आमी तशेंच देवा कडेन उलोवंक आसा मोगाचें आमची जाणवाय आमचें म्हळ्यार आमचें बुदवंतकाय आमी देवा मुखार उपयोग करची न्हय देवा लागीं एका ल्हानशा भुरग्या बरें कित्याक तेंच म्हाका ताणें शिकयल्लें हांवें देवा सोम्या लागीं वचून हांवें म्हणलें तो दीस म्हाका आतांय उडास आसा आमी मुडीपो इगर्जेक म्हजी एकली शेजारची आंटी म्हाका आपोवन गेल्ली आनी थंयसर हांवें उबें रावल्लें सांजुजे वाजाच्या इमाजी मुखार सोम्या मुखारी हांव रावना सांजुजे वाजाच्या इमाजी मुखार हांवें रावलें आनी थंयसर हांव उलयल्लीं जेजू कडेन हांव जेजू कडेन म्हणालीं जेजू आज तूं म्हज्या डॅडीक पिवणें सोड म्हूण सांगल्यार म्हजो डॅडी आजच पिवणें सोडतलो जेजू तूं म्हज्या डॅडीक आज पिवणें सोड म्हूण सांगशी जाल्यार म्हजो डॅडी आजच पिवणें सोडतलो म्हूण हांवें सांगलें सगळ्या विश्वासपणान कितें म्हाका कळीत आसलें जेजू म्हजे सवय आसा आनी म्हजो जेजू म्हजो मोग करता आनी तो सत्यवंत आनी तो जावन आसा म्हजो खरो बापय आनी मोगाचेर पातयेया 18 वर्सां तावन पियेतलो मनीस 2 दिसांनी ताचें पिवणें रावयलें ताणें 2च दिसांनी हांव म्हजें उतार भायर वचून 2च दिसांनी म्हज्या डॅडीन पिवणें रावयलें आनी आतां
24 इयर्स 24 वर्सां जातात वायन समेत तो आपडिना. आनी म्हज्या सगळ्या कुटुंबांक पयले म्हजे डॅडी एक पिवणेचो मनीस म्हणलें पिक्चर आशिल्लें, सगळ्यांक तो पिवणे सोडिल्लो एक बरो व्यक्ती जावन सोम्यान ताका रुपांतर केल्लें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. आनी तशेंच उपरांत मुखार येता आसतना हांव म्हज्या जिणयेच्या सांगाती खातीर हांव पयलें चिंतली हांवें एक सिस्टर जाय म्हणून. सिस्टर जायत आमी जायतीं योजना करता मोगाच्यान आमच्या जिणया विशीं, तशेंच हांवें योजन केल्लें. एक सिस्टर हांवें जाय म्हण ल्हानपणान म्हाका मस्त आशा आसली आनी मस्त म्हजी सिस्टरां वळखीची, तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट दिवन आसलीं. पूण थंयसर हांवें एका रेतीरेक गेल्ल्या वेळार एका देवाच्या मनशा मुखांतर म्हाका कळीत जालें की तुका एक रिलिजियस म्हळ्यार एक नन जावन एक देवाचे सिस्टर जावंक तुका आपयना, म्हळ्यार माद्र जावंक तुका आपयना, पूण हेर रितीन देवाची आनी दुर्बळांची सेवा करूंक तुका आपयता म्हण तिणें सांगलें. आनी त्याच दिसा हांवें तें मानून घेतलें, कित्याक आमी देवा लागीं हट करूंक जायना. देवाक आमचे खातीर एक योजन आसा. जेरेमाया 29:11 म्हणटा देवाक आमचे खातीर एक योजन आसा आनी तें योजन आमच्या बऱ्याक पडटात आसलें आनी न्हय आमच्या नासाक पडटात आसलें. आनी तशेंच जाता देव म्हाका ताचें योजन तो कळीत करता, कित्याक म्हाका म्हजेंच योजन आसलें, पूण त्या दिसा देवान ताचें योजन म्हज्या जिणयेन दाखोवन दिलें. आनी ताचे उपरांत कितें जाता समजून काण गेलें. आनी तरणाटपणाक पावता आसतना जिणये सांगाती खातीर हांव सोम्या मुखार सक्रामेंता मुखार बसून मागता आसलीं. सक्रामेंता मुखार हांवें मागण्याच्या ग्रुपांत आसलीं, पूण सक्रामेंता मुखार बसून हांवें मागचें आसलें जेजू म्हाका तुजी सेवा करूंक जाय, कित्याक तुवें म्हाका तुजे खातीर रचलाय, म्हाका तुवें रचलें तुज्या खातीर. कित्याक देवाचो मोग म्हज्या काळजांत आसलेलो आनी मोगाच्यान आमी जायते फावटी विसरता जेजून आमकां रचिल्लें ताच्या खातीर, ताच्या मोगाचो अनुभव करच्या खातीर आनी ताच्या सांगता ससनाचें सूख भोगच्या खातीर म्हणलें. आनी त्या खातीर म्हज्या काळजांत तो देवाचो मोग आसलो देखून हांव देवा कडेन म्हणटलीं जेजू म्हाका तुजी सेवा करूंक जाय, म्हाका तुजें उतार प्रगट करूंक जाय, म्हाका तुजी सेवा करूंक जाय. आनी त्या खातीर म्हाका तूं जिणये सांगाती तूं म्हाका फावो कर आनी खंयचो जिणये सांगाती म्हाका जाय. सोम्या म्हाका व्हडलो शिकपी नाका, पयशांचो मनीस म्हाका नाका, पूण म्हाका एकलो जिणये सांगाती जाय म्हज्या देवाच्या कामांत म्हाका सांगाता मेटांक घालतलो, म्हज्या देवाचें काम करूंक म्हाका आदार दितलो आनी मागण्यार आसलो. आनी तशेंच सोम्यान म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या जिणये सांगातेक फावो केलें. सारक्या वेळार त्या मनशाक तो म्हज्या मुखार हाडटा आनी म्हाका तो दाखयता हांव तुजो बापय. आनी इवन म्हज्या जिणये सांगातीक ताणें विंचून म्हज्या मुखार हाडलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हांवें कितें मागलें, हांवें मागली देवाची खुशी जावन आसली. आनी त्या खातीर आमी केदोळ्या देवाची खुशी मागता. आमचीच खुशी मागनासतना देवाची खुशी आमी मागता, थंयसर देव तें जारी करता. आमच्या जिणयेक कितें बरें पडटा तें आमी मागता, तें आमकां देव दिता. केदोळ्या देवाच्या खुशे विरोध आमी मागता, म्हणजे आमच्या जिणयेक कितें वायट घडत तें आमी मागता, तें आमच्या जिणयेंत देव केदींकच जावंक सोडिना. पूण हांगासर हांवें देवाचे खुशे काल मागल्ले आनी त्या खातीर देव म्हाका आसले एका जिणये सांगात एक फावो करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. आनी तशेंच मुखार येता आसतना मुखार मेटांक घालता आसतना थंयसर म्हज्या भुरग्यांचे देणे म्हळ्यार 4.5 वर्सां हांव म्हजी MSc शिकाप करनासलीं त्या वेळार आनी भुरग्यांचे देणे हांवें मुखार घाल्ले. भुरगें जावन आसात देवान दिवचें व्हरतें देणें व्हरतें बेसांव. पूण जाल्यार देवा विशयान इतली वळख आसल्यार इतली रेतिरे हांवें केल्ली जाल्यार भुरग्याचें देणें हांवें मुखार घाल्लें. शिकपाक हांवें पयलो स्थान दिल्लो, पूण थंयसर कारणांतराक लागून म्हळ्यार म्हजें थंय भंय आसलें, कित्याक हांवें एकलेंच सदू म्हज्यान आवय जावंक जायतगी एका भुरग्याची पोस्ट करूंक म्हज्यान जायतगी म्हणलें भंय म्हज्या काळजांत आसलें. आनी त्या वेळार हांवें कितें करी जाय आसलें, सोम्याचेर हांवें पातये जाय आसलें, पूण थंयसर हांव सोलवानी आनी भुरग्याचें देणें हांव मुखार घालतां. काजार जावन 4.5 वर्सां म्हणसर हांव भुरग्याचें देणें मुखार घालूनच गेली. पूण थंयसर कारणांतराक लागून म्हाका म्हजी समजता म्हजें उणेंपण हांवें केल्ली सूख म्हूण समजली आनी सोम्या कडेन हांव वचून हांव रडलीं. सोम्या थंयसर हांवें भुरग्याचें देणें हांवें इन्कार केलां, हांवें सूख केल्या सोम्या, पूण म्हाका एक भुरग्याचें देणें दी. म्हाका मस्त बेन दिसता एक आवय जावंक, एक आवयपणाची जबाबदारी म्हज्या खांद्यार घेवंक म्हाका मस्त बेन दिसता. आनी पूण हांव तुजेर पात येतां आनी एक भुरग्याचें देणें म्हाका दी म्हणून हांवें मागल्लें. आनी सुरवेरतान मोगाच्यान म्हजी एक संवय आसली मागचें आनी पातयेणी इतली म्हाका सोम्या ती घट जाल्ली की ताच्या मोगाचो अनुभव जावन तो म्हज्या सांगात सदांय आसतलो म्हजो बापय, म्हजो विश्वासी देव तो म्हजे लागींच तो आसा म्हूण म्हाका इतलें कळीत आसलें. हांवें मागचें आसलें आनी पवित्र पुस्तक उक्तें करचें आसलें.
आनी तक्षण हांव मागलें आनी सोम्या म्हाका एका भुरग्याचें देणें जाय म्हाका गोत आसलें म्हजो जेजू म्हाका दिता म्हणून पवित्र पुस्तकां उक्तें गेलें आनी थंयसर कीर्तन 113 ही ऑनर्स द चाइल्डलेस वायफ इन हर होम आनी ही मेक्स हर अ हॅपी मदर ऑफ चिल्ड्रन भुरगीं नातिल्ल्या एका स्त्रीक तो भुरग्याचें देणें दिता आनी ताच्या घरांत एक संतोष भरीत आवय ताका करता म्हणलें कीर्तन 113 वाक्य 9 बरोवन आसा तें उतार म्हाका मेळ्ळें आनी तक्षण तें उतार हांवें गेलें कन्फर्म केलें आनी म्हाका कळीत आशिल्लें म्हजो देव म्हाका फटयना आनी त्याच प्रकार म्हळ्यार हें ऑक्टोबरान घडिल्लें आनी येवच्या डिसेंबरान 2012 डिसेंबर हांव म्हज्या पयल्या भुरग्याक कन्सीव जालीं आनी तशेंच त्या भुरग्याक हांवें जल्म दिता आसतना हांवें सोम्या सांगता तो संबंध आमचो कसो म्हण सांगच्या विशयान सांगचें आहलें म्हाका मस्तू म्हज्या त्या डेलिव्हरी पेन्सा विशयान मस्तू भंय आसलें म्हज्यान जाता गी ना गी अर्दे म्हज्या मम्मीक पळोवन हांव भियेल्ली तिचें आयकून म्हाका मस्तू भंय दिसतालें आनी तशें आसतना हांवें सोम्या कडेन मागलें जेजू ही पातकाची शिक्षा एवेक तुवें दिलाय न्ही तर म्हजी इल्ली काकूळट कर आनी म्हाका डेलिव्हरी पेन्स दिनाका म्हूण मागलें डेलिव्हरीची दूख म्हाका दिनाका सोम्या म्हूण हांवें मागलें पूण म्हजो जेजू इतलो बरो गी इतलो तो बरो गी आनी हांव इतली पातकी जाल्यार म्हज्या सोम्यान म्हजें मागणें आयकल्लें आनी पयल्या बाळाक हांव प्रसूत जातना म्हाका कितेंच दूख नातिल्लें बरी केवल 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे दूख आसता पूण थंयसर म्हाका केवल अर्दो घंटो मात्र ते एक ल्हानशी दूख दिता आनी सोम्यान म्हाका एक सेफ डेलिव्हरी फावो केल्ली आनी तशें एका ल्हानशा भुरग्या बरी सोम्या कडेन आमी उलयचे मोगाच्यानो कित्याक तो जावन आसा आमचो बापूय आमचो मोगा आसा बापूय तशें लागीं आमी कितेंय मागयेत आनी तो आमकां फावो करता आनी तशेंच थंयसर म्हज्या म्हळ्यार फस्ट प्रेग्नन्सीच्या टायमार म्हजी आवयक IHD इश्केमिक हार्ट डिजीज म्हणटा आमी काळजाची पिडा सुरू जाल्ली आनी काळजाची पिडा सुरू जावन तिका डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार एक 11 टॅबलेट्स 11 टॅबलेट्स तिका दिल्ले मस्त गुळयो कित्याक काळजाची दूख तिका येवची आसली आनी 11 गुळयो आनी तशें थंयसर म्हाका म्हजी आवय हांवें सोम्या कडेन म्हणचें आसलें जेजू म्हज्या जिणयेन म्हाका कोणूच ना म्हाका आसची म्हजी आवय आनी बापूय म्हज्या फाटल्यान भाव भयणी आनी कोण नात आनी म्हजी आवय सगळें म्हजें घर सांबाळटली आनी म्हाका सांबाळटली आनी तिका कितेंय जाल्यार म्हाका घर सांबाळूंक गोत्तू ना म्हाका कितेंच गोत्तू ना तर म्हज्या आवय कितेंय जाल्यार म्हाका कोण आसा ती जायते भितर म्हाका खावचेणी आयिल्ली पूण म्हजी मम्मी कडेन हांवें सांगलें मम्मी तूं कांयच भियेनाका जेजू कडेन कोण जेजू लागीं गेलो खंयची पिडा काणगोन गेलो खंयचे कश्ट काणगोन गेलो कोणाकच जेजून खाली हातान पाटीन धाडिल्लें ना आनी जर तर हांव म्हज्या जेजू लागीं वचून सांगता जेजू म्हज्या मम्मीक हांवें तुजे लागीं हाडलां तिका आपड आनी गूण कर म्हण हांव तुजे लागीं सांगल्यार जेजू खंडीत जावं तूं म्हज्या मम्मीक आपडताय म्हणलें पातयणी म्हाका आसा मम्मी कडेन हांवें सांगलें जेजू तुका आपडता मम्मी कित्याक जेजू कोणाय की खाली हातान पाटीन धाडिना आनी तशेंच हांवें एका डिसेंबरांत म्हळ्यार ताका काणगोन म्हजें ल्हानशें बाळ धाडा 8 म्हयन्याचें बाळां जाल्ल्या उपरांत 8 म्हयने त्या बाळशाक काणगोन म्हज्या मम्मीक आनी सगळ्या कुटाम आमी पोटा गेल्या आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार जेजू लागीं हांवें इतलें सांगलें त्या आलतारी मुखार रावन हांवें सांगलें जेजू म्हज्या मम्मीक हांवें आपोवन हाडलां आनी म्हज्या मम्मीक तें हिलींग सेशन त्या वेळार जावन आसलें पिडा गूण करचें आनी हांवें सोम्याक सांगलें सोम्या म्हज्या मम्मीक हांवें आपोवन हाडलां आनी तुज्या मुखार हांवें हाडलां आनी सकड पिडेस्त तुज्या मुखार आयिल्ले आनी कोण तुजेर पातयेवन आयले आनी तुवें तांकां सगळ्यांक आपडलें सगळ्यांक बरें केलें तुजेर पाती आयल्याक केदींकच तूं खाली हातान पाटी धाडिनाय तर आज म्हज्या मम्मीक तूं आपडताय ही पातयेणी म्हाका आसा आनी म्हज्या आवयक तूं म्हाका पाटी दिताय म्हणून हांवें सोम्याक केदळ हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान उसारलां आनी त्या वेळार पाद्राबान तें तावन एनावन्स करून सांगलें अशी म्हज्या मम्मीचें नांव काडलें आनी तिका सोमी आपड नासा तिच्या काळजाच्या पिडेत हांव तिका गूण करनासा आनी त्या वेळार म्हज्या मम्मीच्या कुडीन तो अनुभव जाल्लो सगळी कूड तिची काळजा भितर उण जावचें आनी ती गूण जावचें ताच्या उपरांत पाटी आयल्या उपरांत 3 म्हयने आमी घरांत वेळ करसिलो खंयची वखदां तिणें काणगोंक नात 3 म्हयने उपरांत हांवें तिका एका कार्डिओलॉजिस्टाक वडियालच्या एका नवाडदीक कार्डिओलॉजिस्टा कडेन आपोवन व्हरून गेली आनी थंयसर आपोवन व्हरून हांवें कितेंच सांगूं ना तिका काळजाची पिडा आसा म्हण मात्र सांगलें आनी ताचें तें सोडून ती कसली वखदां काण घेतली एक कितेंच हांवें डॉक्टर म्हळ्यार वखदां काण घेतली हांवें सांगलें गूण जाला म्हण तिका हांवें सांगून नातिल्लें आनी तशेंच कितें जाता म्हळ्यार तो दाखतेर तिचे डिटेल तपासणी करता पुरो रितीची तपासणी करूंक हांवें सोडलें आनी सगळ्या तिच्या तपासण्यांत सकड नॉर्मल येता पयलें पुरो तपासणी
दुसऱ्यांच येताले हार्ट सामान येतलें दाखयलें पूण हांगासर सगळं टेस्ट नॉर्मल येता आनी तो नावार्दीक कार्डिओलॉजिस्ट म्हणालो तिका कसलीच पिडा ना मागीर ती कित्या खातीर इतली वखदां काण घेता आनी तशें जेजून म्हज्या आवयक गूण केल्लें आनी ताच्या उपरांत मुखारसून येता आसतना म्हज्या दुसऱ्या बाळाच्या विशयान दुसरें बाळ म्हाका जाय आसलें आनी त्या प्रकार हांव सोम्या कडेन मागलें आम्ही सांगाता मेळून मागणे करूया प्रेज द लॉर्ड आज सांगाता म्हळ्यार कुटाम जावन मागणे करूया सोमेची दैवीक सकत आम्ही अनुभव करूया तुमच्या लेफ्ट आणि राईट कोण असायचा हात धन सांगा हात म्हणत सांगा उठ परचडीचा तुझं उजवाडायला